गोल्डन मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवकार। आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। आचारसंहिता लागू आसतना केल्ल्यो 6 खात्यांतल्यो 417 नेमणुको वेंचणूक आयोगान केल्यो रद्द। 14 मतदारसंघ वेंचणूक खर्चाच्या दृश्टीन संवेदनशील। काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपा मोगो दोनूय महत्वाच्यो युती जागे वाटप आणि प्रतिश्ठेच्या मतदारसंघावेल्यान आडकल्यो। राष्ट्रवादी मागता 12, मोगोन हट्ट धरला 13चो। श्रीपाद नायकाचे विधानसभा उमेदवारीचेर भाजपाक गडबडली। लक्ष्मीकांत पार्सेकारान धुकल्ले नितीन गडकरीचेर। दिल्ली सावन ना म्हळ्यार पासून भावून उबे रावचेच कार्यकर्त्यांचो आग्रह। आणि खेळामळात आय लिगात साळगावकरांचे सेगीत दुसरे जैत। शिलाँग लाजोंगाक मारलो 2-1। आय लिगात साळगावकराक 7वी सुवात। आता खबर विस्तारान। आचारसंहिता लागू आसतना 6 सरकारी खात्यांनी केल्ल्यो 417 नेमणुको वेंचणूक आयोगान रद्द थारायल्यात। आयोगान वेंचणुकेच्या खर्चाच्या नदरेन 14 मतदारसंघ संवेदनशील थारायल्यात। आचारसंहिता लागू जावन पासून ताकतिकेन इंटरव्ह्यू घेवन हातामेकळ केल्ल्यो नेमणुको रद्द जाल्ल्यान सरकारी खात्यांनी आनी नेमिल्ल्या भुरग्यां मदीं खवदळ पडला। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण हे प्रकरण संबंदीत खात्याच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेर शेकपाचें आसा। 24 तारखेच्यान आचारसंहिता चालीक लागल्या। तरी आसतना फाटल्या तारखेन सरकारी खात्यांनी नेमणूक प्रक्रिया चालूच आशिल्ली। वेंचणूक आयोगा कडेन हे बेकायदेशीर नोकर भरते विशीं कागाळी आयिल्ल्यो। त्या प्रमाण 20 तारखे उपरांत नोकरेर घेतिल्ल्यांचो अहवाल सरकारी खात्या कडेन वेंचणूक आयोगान मागिल्लो। त्या प्रमाण 39 खात्यांनी आपलो अहवाल आयोगाक दिला। तातूंत 23 खात्यांनी 20 तारखे उपरांत नोकर भरती केल्या। 20 तारखे उपरांत नोकऱ्यो भरल्यात त्यो अश्यो: गोरवां सांबाळ खात्यांत 140, रुजू 136, वीज खातें 127, सहकार 8, पुलीस 118, भौशीक बांदकाम खातें 21, सरकारी पॉलिटेक्निक 2, कला आनी सांस्कृतीक खातें 39, कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स 11, भलायकी खातें 15, GMC 10, लिगल मेट्रोलॉजी 7, खण खातें 221 घेवंकच ना, वेवसायीक कर खातें 11 आनी 64 पॅट्साचे, खेळां खातें 17 रुजू जालेच ना, रोजगार खात्यांत 2, पर्यटन खात्यांत 9, शेतकी खात्यांत 14। नोकर भरती करतना FR लागता त्या प्रमाण मेडिकल करनासतना नोकरेंत घेवपाक मेळना। फक्त ताकतीक आसल्यारच अशे तरेन नोकऱ्यो भरपाक मेळटात, सरसकट न्ही। ज्या खात्यांनी आचारसंहिता मोडल्या आनी आयोगाच्या तत्वांनी बसनात तांचेर कारवाय करतले अशें जोड वेंचणूक अधिकारी नावतीन सांगले। आनी ह्यो गायडलायन्स आमी आतां सगळे डिपार्टमेंटाक धाडूंक दितले। आतां सद्याच्या हाजे प्रमाण पळयत जाल्यार सादारण 884 ते 887 लोकांक ताणें अपॉयंटमेंट दिल्ले आसा। तातूंतले सादारण 470 अपॉयंटमेंट्स हे 24 तारखे उपरांत दिल्ले म्हणजे जॉयन जाल्ले आसा। ताजे बद्दल आमी सगळे डिपार्टमेंटाक कळयतले। ह्यो गायडलायन्स तांकां कळयले उपरांत आनी तांचे कडेन 1-2 दिसां भितर आमी ताजे कंप्लायन्स मागतले। वेंचणुकेंत पयशांचो वापर व्हडा प्रमाणांत जावपाची शक्यताय आशिल्ले उत्तर गोंयांतले 9 जाल्यार दक्षिण गोंयांतले 7 अशे 16 मतदारसंघ खर्चाचे दृश्टेन संवेदनशील मतदारसंघ म्हणून वेंचणूक आयोगान थारायल्यात। उत्तर गोंय शिवोली, कळंगूट, ताळगांव, सांताक्रूज, वाळपय, मडकय। दक्षिण गोंय वास्को, कुठ्ठाळी, फातोड्ड्यां, मडगांव, बाणावले, न्हावेली, केपें, सांवड्डें। 16 मतदारसंघांचेर वेंचणूक निरीक्षक नदर दवरून आसतले अशें नावतीन सांगले। ह्यो एक्सपेंडिचर सेन्सिटीव अशें म्हणून आमकां रिपोर्ट्स आयिल्ले आसात आनी हे आमी इलेक्शन कमिशनाक धाडून दितले। त्या प्रमाणे ते एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स आसा तांकां अपॉयंट करतले। मेडिकलाच्या डिनाकय नोकर भरतेवेल्यान वेंचणूक आयोगान नोटीस धाडिल्ली, ताची जाप आयल्या। तेच प्रमाण GMCन 10 पोस्ट भरल्यात ते सारखे आसात अशें नावती म्हणटा। 10 पोस्ट घेतलेले आसा आनी हे 10 पोस्ट पॅरामेडिकल पोस्ट आसा, म्हणजे रेडिओलॉजिस्ट किंवा ऑडिओलॉजिस्ट ह्या हातूंतले सगळे। आनी इलेक्शन कमिशनाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे तसले पोस्ट घेवपाक रिलॅक्सेशन आसा। पणजेच्यान आमचो खबरांकार देविदास कांबळी आनी चलचित्र खबरांकार सनी नार्वेकार। काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि भाजपा मोगो ह्यो दोनूय महत्वाच्यो युती सध्या जागे वाटप आणि कांय प्रतिश्ठेच्या मतदारसंघाचेर आडकल्यात। काँग्रेस राष्ट्रवादीक 7 जागे दिवंक तयार आसा, मात राष्ट्रवादी 12 सकयल येवंक तयार ना। दुसरे वटेन सिटांच्या वांटपाचेरूय भाजपा आनी मोगोचें आडलां। भाजपा 4 वयर येवपाक तयार ना जाल्यार मोगो 13 जाय म्हणून बसला। युतींतल्यान आपापलें साधन घेवपाचो सगळ्यांचो विचार आसा। वेंचणुकेच्या दिश्टेन महत्वाच्यो अश्यो दोनूय युती सध्या आडून पडल्यात।
काँग्रेस राष्ट्रवादीक जे 7 मतदारसंघ दिवपाक तयार आसा ते अशे. राष्ट्रवादीक कितें मेळटले? थिवी, वास्को, शिवोली, सांगे, कुट्टाळी, पर्वरी, म्हापशें. ह्या 7 मतदारसंघांचेर युती जातली अशी चर्चा सध्या दोनूय पक्षांनी चल्ल्या. महत्वाची गजाल म्हणल्यार राष्ट्रवादीन बाणावलेवेलो आपलो हक्क सोडला आनी त्या वाट्याचो कुट्टाळी मतदारसंघ मागला. ह्या मतदारसंघा खातीर माविन आनी जुजे फिलिपा मदीं सध्या सर्त चल्ल्या. दोगूय जण कुट्टाळे आपापलो उमेदवार दवरपाक सोदतात. दुसरे वटेन शिवोली, पर्वरी आनी सांगे राष्ट्रवादीक दिवन काँग्रेस आपल्याच पक्षांतल्या कांय अति महत्वाकांक्षी फुडाऱ्यांक कंट्रोलांत दवरपाक सोदता. ह्या तिनूय मतदारसंघांनी काँग्रेसीच्या कांय मंत्री आमदारांनी स्वताच्या घरच्यां खातीर वा मनशां खातीर तिकिटी मागपाक सुरवात केल्या. हे जागे राष्ट्रवादीक सोडल्यार भायल्या भायर कटकट गेली असो विचार सध्या चल्ला. दुसरे वटेन भाजपा मोगो खातीर फकत 4 जागे सोडपाक सोदता ते अशे. भाजपाक कितें दिता म्हणटा? मडकय, प्रियोळ, फोंडे, पर्वरी. मात मोगो हाचेर समाधानी ना. ते मागतात ते मतदारसंघ अशे. मोगो कितें मागता? फोंडे, मडकय, प्रियोळ, सावड्डें, केपें, वास्को, पाळी, पर्वरी, हळदण, थिवी, कुट्टाळी, कुमारजुआ. मडकय आनी प्रियोळ हे ढवळीकार भावांचे मतदारसंघ. फोंड्या लव मामलेदाराक युतीचो उमेदवार म्हणून उबो करून रवी नायकाक उडोवपाचो आनी पर्वरी तांकां दिवन थंयच्यान वेंचणूक लडोवपाक सोदपी श्रीपाद नायकाचो भायले भायर पत्तो कट करपाचो असो सध्या भाजपांतल्या एका प्रबळ गटाचो यत्न आसा. मात मोगोक भाजपाचे हे राजकारणात पडपाचे ना. तांकां स्वता खातीर 13 जागे जाय. मात भाजपा म्हणटा मोगो कडेन युतीची चर्चा निमण्या पावण्यार आसा आनी 2-4 दिसां भितर युतीचेर सकारात्मक निर्णय जावं येता. म्हणजे भारतीय जनता पक्षाची महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाकडे खूप जणांचे तुमचे फोन येतात. तुम्ही म्हणतात फोन उचलीत ना हो. बोलणी चालू आसात. ती पॉझिटिव्ह चालल्यात आणि ती फलदायी जातली अशी आम्ही अपेक्षा करता. फुडल्या 1-2-3 दिसांत 3-4 दिसांत फायनलायज जावंक जाय अशी हांव अपेक्षा करता. सध्या तरी युतीचे जागे वाटपांतल्यानय आपापल्याक जाता तितलो फायदो करून घेवपा खातीर सगळ्या पक्षांचे यत्न चल्ल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. श्रीपाद नायकाच्या उमेदवारीचेर भाजपा संभ्रमीत आसा. श्रीपाद भाजपाचे आता केंद्रीय फुडारी जाल्यात. अशा परिस्थितीत तांणी गोंयांत येवप कशें दिसतलें अशी जाप पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष दिवपाक लागल्यात. दुसरे वटेन नितीन गडकरी कितें निर्णय घेता ताचेर भाऊ आनी पक्ष दोगांची नदर आसा. मात दिल्ली सावन नाका म्हणून सांगल्यार पासून भाऊन फाटीं सरचे न्हय असो आग्रो कार्यकर्ते करपाक लागल्यात. श्रीपादाचे उमेदवारी वेल्यान सध्या भाजपांत 2 गटांचे बरेच राजकारण चल्ला. भाजपाचो खासदार आनी गोंयचो ज्येष्ठ फुडारी श्रीपाद नायक सध्या पर्वरेच्यान विधानसभा वेंचणूक लढयतलोच म्हूण पेटला. ताणें गोंयच्या राजकारणांत सक्रीय जावचो म्हूण एक गट भाजपांत वावुरता जाल्यार दुसऱ्या गटाक तो गोंयांत आयिल्लो नाका. श्रीपादाचो भायले भायर पट्टो कट करपा खातीर मोगो कडेन युती करून तो मतदारसंघ मोगोक दिवपाचें शिजता. हाचेर प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक विचारल्यार तो कितें म्हणटा ते पळयात. श्रीपाद भाऊ हे लोकसभेचे सेक्रेटरी आसात. आमच्या गटाचे विरोधी पक्षाचे सेक्रेटरी आसात. श्रीपाद भाऊ लोकसभेत केबीन आसा, ऑफिस आसा. पयल्या 10 खासदारांत श्रीपाद भाऊचे पोजिशन आसा. अशा वेळार लोकसभेचो टर्म अर्द्यार आसतना हांव तेचेर कांय भाश्य करूं शकना. तो केंद्रीय नेतृत्वान ताचेर निर्णय घेणे आवश्यक आसा. पार्सेकार म्हणटा पक्षाच्या उमेदवारांची वळेरी अजून मेरेन थारिल्ली ना. वेंचणूक समिती ती थारावन दिल्ली धाडटली. उपरांत उमेदवार जाहीर जातले. भाजपान वेंचणूक समिती आनी जाहीरनामो समिती नेमल्या. श्रीपाद नायकाच्या लागींच्या लोकांचे कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फाल्यां दिल्ली सावन मान्यताय मेळ्ळी ना जाल्यार पासून फाटीं सरपना असो आग्रो कार्यकर्त्यांनी धरला. तशें घडलें जाल्यार भाजपाचो ताचेर कितें परिणाम जातलो तें मात पळोवचें पडटलें. पणजेच्यान आमचो खबरांकार जेसन सुवारीस आनी चलचित्र खबरांकार ओंकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसाव.